एक म्हटल्यार क्लियरली हांव आजुनूय BJPन आसा. 2002 साला पासून हांव BJPन आशिल्लो, आजुनूय BJPन आसा. हांव पयलीं पेक्षा चड एक्टीव आसा. ज्या कार्यकर्त्यान म्हाका 2002 सालान हांव कोण नासतना एक सादो सामान्य मनीस, एक यूथ आशिल्लो, त्या एका नव्या मनशाक निवडून दिलें आनी तेच कार्यकर्ते म्हाका जेन्ना परत सांगपाक लागले की तूं राव भाऊ, आमी तुज्या फाटल्यान आसा, तेन्ना हांवें ठरयलें आतां रावप. तुमी रावतले म्हणटा? हय, हांवें आतां सामकें पक्कें ठरयल्लें आसा. कोणूय रावं, खंय रावं, खंयच्याय पक्षाची तिकेट दिवं, खंयच्या पक्षाची तिकेट दिवं ना नाका दिवं, पूण हांव रावतलों हें निश्चीत केल्लें आसा. सो तुमचे बायलेक दिवचे ना म्हणटा तुमी रावतले म्हणटा? ते बायलेक सुद्दां जर तिकेट दिली, हांव रावतलोच अशें लोकांची हें आसा. तुमी ठाम आसा तुमचे निश्चय? लोकांनी म्हाका सांगलां की बायल रावं, तुजो भाव रावं किंवा आनी कोणूय रावं, तूं राव. तुका काँग्रेस पक्षाची तिकेट दिवं, BJPची दिवं तिकेट किंवा आनी खंयच्याय पक्षाची तिकेट दिवं किंवा दिवं नाका, तरी सुद्दां तूं राव. खंयच्या पक्षाची तिकेट दिता त्या पक्षाचेर राव. पक्षान जर तिकेट दिली ना जाल्यार अपक्ष राव. आमी तुका निवडून हाडटा.